कॅप्टन विरेटो तेजो मेंबर आसलो, त्या कमिटीन सगळें डिस्कशन जातालें आनी कॅप्टन विरेटो आनी जो पार्टी प्रेजिडेंट आसा ह्या दोग जाणांनी ह्या अलायन्साक ओपोज केल्लो आनी आयज तो अशी स्टेटमेंटां दिता कित्याक जेन्ना ताका एवरी टायम विचारता तो घुंवडोन स्टेटमेंटां दिता. तो एवरी टायम म्हणटा की ते रेडी ना, तेंच्यांनी पयलू येवपाक जाय, आनी कितें येवपाक जाय. आयज आमी पयलू फुडें येयले, आमी उलयले, पण तुमकां ते अलायन्स जाल्लेच नाका. गोंयचे जनतेक खबर आसा आनी लोकांनी जो रिस्पॉन्स आमकां दिल्लो त्या रिस्पॉन्साचेर आमी रेडी जाल्ले की अलायन्स करपाचें म्हणून. जो गोंयकारांक दिसतालो, गोंयकारांचो जो पल्स आसा तो आजून दिसता, आजून लोकांक दिसता की एकठांय जावपाक जाय. पण आयज हेंच्या स्टेटमेंटाचेर इतलेंच कळटा की तांकां तो अलायन्सूच नाका. तेंचो पार्टी प्रेजिडेंट अमित पाटकर एक स्टेटमेंट दिता, हो एक स्टेटमेंट दिता, कॅप्टन विरेटो एक स्टेटमेंट दिता आनी बाकीचे तेंचे कितलेशे जाण आसा लिडर्स ते आनीक कितें स्टेटमेंट दिता. हो कॅप्टन विरेटो आयज कोणाच्या हेजेर चलता, कोण तरी बीजेपीचो लिडर आसा तो हेका चलयता, कित्याक तेजो आयज हें दिसता की अलायन्स करपा सोडून ताका आनीक कितें ब्रेक करपाचें आसा, ताका हें फुडें व्हरपाचें ना. ताका आयज एक क्लियर जो मॅसेज गोंयकारांक दिवपाक जाय ती मॅसेज खरें दिवपाक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल विरेश बोरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की काँग्रेस पार्टी म्हणजे डेमोक्रेटीक पार्टी. वी फंक्शन इन अ कलेक्टीव प्रोसेस. फाल्यां युती करपाची ना करपाची हें एकटो अमित पाटकर किंवा युरी आलेमांव डिसायड करपाक शकना. आमचे ग्रासरूट वर्कर, आमचे ब्लॉक्स आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट आसा, आमचे PCC आहा, एंड देन अल्टिमेटली अवर इनचार्ज एंड हायकमांड इज देर. दॅट डिसिजन्स आर टेकन देर. आय अलोन कॅनॉट टेक डिसिजन. दुसरें, आतां आमच्या वर्कर्सांक अशें दिसता की RG म्हणटा ताका कोण तरी कंट्रोल करता. सो आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट. आनी एवरी टायम आय डोंट नो वाय दे वॉन्ट टू सेन्सेशन. आतां ह्या वेळाचेर तें उलोवपाची गरजूच ना. अरे काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी कितें ती ताणें सांगपाची गरज ना. तें खबर नाशिल्लें. तो जेन्ना ZPक अलायन्स करपाक सोदताले, जेन्ना ते आमच्या इन्चार्जाक सुद्दां मेळ्ळे तेन्ना तांकां काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी खबर नाशिल्ली.